Gregoria on A7. Deva do grazuluia, pacha mondiran sumuya. Deva do grazuluia, pacha mondiran sumuya. Sorves forazo pohuro, sordogra poros vorto, sorves forace mohundir, sogna porosus vorte, devacha dongratsuruya, tacha mundiran sumuya, devacha dongratsuruya, tacha mundiran sumuya. बाबाची पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सगळ्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं हेच्या निसान बाबडीन आमी मागता टोनी फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत सासणेक सूख ताका देवान दिवन आनी जेजू क्रिस्तो रोखडूच पडोवंक पावूं म्हणून मागया बाबडीनो आयच्या पयल्या वाचपान अब्राम देवा लागीं मागता परात्ता गोमोरा आसलेल्या लोकां पासत थोडीं जाणां पर्यंत बरीं मनशां आसत जाल्यार तांकां वाटाय म्हूण मागता आनी जाय ते देंवयल्या उपरांत 10 जाणां पासत पर्यंत देव राग आपलो बदलता आनी एके भशेन सगल्यांक वाटायता देवाचें काळीज मोवाळ हें उगडावें जाता आमी पातकी मनशाची देव किकोंत करिना पातकाची विकोटाय धरून मागता पूण पातक्या मनशांचो तो मोग करता आमी पातकी म्हूण ओळखून देवाची हे वेळार बोगसणें मागया हांव पातकी स्वर्गीय देवा आनी तुमकां बाबा ब्रेंदो म्हजो ज्ञान सारून मनान चिंतून मनान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध म्हजो बुडो अपराध ह्या पासत भाग्य सदांच सांगपाक मरे सगळ्या दुर्गांक आनी भक्तांक तुमकां बाबा ब्रेंदो खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात सर्पदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर आयज आमी भाग्यवंत इरिनेव दोन अध्यक्ष आनी रॉक साक्षी हाचें स्मरण करता ह्याच भाग्यवंताची मजत आमकां मागया प्रार्थया सर्वेस्परा स्वताच्या आनी शांतीच्या बापा धर्मदुताचे शिकवणेन तुवें पवित्र सभेक दिल्लो भावार्थ मनशाच्या सगळ्या वरवीं दंडवळ ना जावंक आनी सगळे पवित्र सभेंत थीर शांती सांबाळूंक भाग्यवंत इरिनेव तुजो धर्माध्यक्ष आनी रक्तसाक्षी मोर पर्यान वावुरलो ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ आनी मोग वाडय आनी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां करून तुजे शांतीन आमकां सांबाळ आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक
उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप। मामरेतान भायर सरून ते दादले सोडोम दिसती पडटा थंय गेले आनी तांकां वाट दाखोवंक अब्राम तांचे फाटल्यान गेलो। सोरेस्परान चिंतलें, अब्रामाचें व्हडलें राष्ट्र जातलें आनी ताचें नांव घेवन संवसारांतलीं सगलीं राष्ट्रां आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं म्हणटूच हें हांव करूंक वेतां तें अब्राहमाक लिपोवन दवरूंक। आपल्या भुरग्यांनी आनी कुटुंबाक प्रमाणीकपणान आनी नितीन सोरेस्पराची वाट सांबाळूंक ताणें हुकूम घालच्याक हांवें ताका वेंचून काडला। हे भाशेन अब्राहमाक आपणें बासायलां तें सोरेस्पर घोडो येयशें करतलो। तर सोरेस्परान म्हणलें, सोडोमाची आनी गोमोराची बोबाट भोव व्हड, तांचे पातक भोव व्हड। म्हजीशी बोग पावल्या ते पोरमोणें ताणें खरेंच तें सगलें केलां वो ना तें पळोवंक हांव सोकलां देंवतलों, हाची खबर हांवें घेवंकूच जाय। ते दादले थंयच्यान सोडोमाचे वाटेन गेले, पूण अब्राम सोरेस्परा मुखार थंयच उबो रावलो। ताचे बोगलेक वचून ताणें म्हणलें, खोट्या बरोबर प्रमाणीक मनशांचो तूं खरेंच इबाड करतलोय? शारान घडये 50 प्रमाणीक मनशां आसलीं, खरेंच तांची तूं निसंटून करतलोय? ह्या शारांत आसलेल्या 50 मनशांक लागून तें शार तूं वांटोवचो न्हय? असली वस्त करूंक चिंतिनाका। खोट्या बरोबर प्रमाणीक मनशांकूय मारप म्हणल्यार प्रमाणीक आनी खोट्या एकेच तरेन वागलेले भाशेन जालें। अशें करूंक चिंतूंकूच नाका। आख्खे प्रिथमेचो मुंचबेदार नीट करचो ना। सोरेस्परान म्हणलें, सोडोम शारा भितर 50 प्रमाणीक मनशां म्हाका मेळ्ळ्यार तांचे खातीर हांव सगल्या गांवांक बक्षितलों। अब्राहमान जबाब दिलो, हांव दूल आनी गोबोल जावनय सोरेस्परा मुखार अशें उलोवंक फुडें सरतां। घडये 50 5 जाणां उणी आसलीं, 5 जाणांक लागून आख्ख्या शाराचें तूं निसंटन करतलोय? ताणें म्हणलें, ना, थंय 25-40 मेल्यार हांव निसंटन करचो ना। अब्राहमान आनी एक फावट म्हणलें, घडयेक तुका 40च मेळटली। सोरेस्परान म्हणलें, हे 40 खातीर हांव निसंटन करचोच ना। अब्राहमान म्हणलें, हांवूय उलयन जाल्यार म्हज्या सोरेस्पराक वायट दिसचें ना म्हूण पातयेतां। थंय घडयेक 30च आसलीं। ताणें म्हणलें, ह्या 30 खातीर हांव निसंटन करचो ना। अब्राहमान म्हणलें, सोरेस्परा लागीं आनीक उलोवंक हांव फुडें सरतां। थंय घडयेक 20च आसलीं। सोरेस्परान जबाब दिलो, ह्या 20 खातीर हांव निसंटन करचो ना। अब्राहमान म्हणलें, हांव आनी एकूच फावट उलयल्यार म्हज्या सोरेस्पराक वायट दिसचें ना म्हूण म्हाका भरवंसो आसा। घडयेक थंय 10च आसलीं। सोरेस्परान म्हणलें, ह्या 10 जाणां खातीर हांव शाराचें निसंटन करचो ना। अब्राहमा कडेन उलोवन जातूच सोरेस्पर गेलो आनी अब्राहम आपल्या घरा पडलो। देवाचें उतोरें। तुमचो जबाब, सोरेस्पर सगळोच कोनवालाय आनी माये मोग। सोरेस्पर सगळोच कोनवालाय आनी माये मोग। ओतम्या म्हज्या सोरेस्पराची वखाणी कर, सगल्या मोनान, काळजान आनी शक्तीन ताचे पवित्र नांवाची वखाणी कर। ओतम्या म्हज्या सोरेस्पराची वखाणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका। जबाब, सोरेस्पर सगळोच कोनवालाय आनी माये मोग। तो सगळे तुजे अपमान बक्षिता, सगल्या वायटांक वखद दिता। तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता, तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवालाचो मुकूट घालता। तो तुजें जिवीत देण्यांनी भरता, गरुदा परी तुका नव्यान तन्नी पिरायेचो करता। जबाब, सोरेस्पर सगळोच कोनवालाय आनी माये मोग। सोरेस्पर कोनवालो आनी माये मोगाचो, ताजो राग सोत करून पेटोना। ताचें कालीज काकुलीचो थेवो, ताजो क्रोध सोदां उरता तसलो न्हय।
तो सदांकाल राग धरून रावचो ना. जबाब: सरेस्पर सकलोत कोनवलाय आनी माये मोग. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो कास लायना. आमच्या गुन्यांवाचे फावो ते फारीकपण मागिना. प्रिथमे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो उर ताजी भोक्ती कोत्तेल्या दाय ताजो मोग. जबाब: सरेस्पर सकलोत कोनवलाय आनी माये मोग. उबी रावया. सोरेस्पराक जय जय. तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण आयज तरी देवाचो ताळो तुमी आयकात. सोरेस्पराक जय. सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आपणा भोंवतणी लोकांच्यो उरपोंजी पळोवन जेजून दर्याचे पेले तोडी वचूंक लायलें. तेन्ना एका धर्मशास्त्र्यान लागीं सरून ताका म्हळें, गुरुजी, तूं वेशीतूय हांव तुजे फाटल्यान येतलों. आनी जेजून ताका सांगलें, कोल्यांक दोली आसात आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्यांक घोंटेर आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तकली तेकोवंक खंयच स्वात ना. ताच्या शिंसा भितरल्या एकल्यान ताका म्हळें, पयलीं म्हाका वचून म्हज्या बापायक मातयेक लावन दी. जेजून ताका सांगलें, तूं म्हजे फाटल्यान ये. आनी मेल्यांत तांकां आपल्या मेल्ल्यांक मातयेक लावन दी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू म्हणटा, तूं म्हजे फाटल्यान ये. फाटलावदार करप म्हणल्यार हाचे कॉस्ट एके भाशेन म्हणूं येता आमच्यांनी. कितें तें जेजू दाखयता, कॉस्ट ऑफ डिसायपलशीप. बाबडीनो, कोणूय एक भुरगो पुलीस जावंक सोदता जाल्यार ताका हो बॅच मेळसर ताणें जायते त्रास काडूंक पडटा. कित्याक ट्रेनींग आगोड आसता. सकाळीं फुडें घडये धांवूंक लायता, बेगीन उठप आसता, लायफ ऑफ डिसिप्लीन. एक सेक्युरिटी फोर्स, बॉर्डर सेक्युरिटी फोर्स असले कोणूय जातले जाल्यार त्रास काडूंक पडटा. कित्याक कोणाच्याय हातान आर्म दिना. डिसिप्लीन हो जायते त्रास केल्या उपरांतूच दे हॅव टू पे अ प्रायस. आनी तेन्नाच तांच्या हातान हें आर्म पडटा. हो एक कोणूय भुरगो पायलट जावंक सोदता जाल्यार प्लेनाचो, इन टायम ऑफ क्रायसीस कितेंय तर जालें वयर, तसल्या वेळार कितें करतलो असलो हुशार भुरग्याक पायलट असलो नामना मेळटा. म्हणटच असलें कितेंय तर एक करतलें जाल्यार ताका त्रास एक कितेंय तरी पडटा. कॉस्ट ऑफ डिसायपलशीप म्हणटा. जेन्ना जेजूक तुजो पाटलाव करता म्हणटा तेन्ना जेजू धर्मशास्त्राक तशेंच ताच्या शिसाकूय तें सांगता. तितलें सोंपें न्हय. जेजूचो पाटलाव करप बाबडीनो, जीजस मीक एंड हंबल, हेंच तर आमी मनांत घेतलें. शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो ही एकूच बाजू जेजूची. पूण जेन्ना जेजू पाटलाव म्हणटा तेन्ना सगळें सोडून दिवप. जायते कडेन संबंद, रिलेशनशीप, जायते कडेन एटॅचमेंट वस्तूंक, गिरेस्तकायेक, आनी म्हज्या फाटल्यान येवप. यू हॅव टू पे अ प्रायस फॉर दॅट फॉलोईंग. आनी हाका लागून जेजू म्हणटा, मेल्ल्या पयलीं म्हाका वचून तो म्हणटा म्हज्या बापायक मातयेक लावन दी. ताचो बापूय मेला म्हणून सांगिना. अशीच म्हणूंक सोदता की आपलो बापूय मेल्या उपरांत ताका मातयेक लायल्या उपरांत हांव येता. जेजू बाबडीनो आपल्या आवयक बापायक किकोंत कर म्हणना. पवित्र पुस्तकांत आमकां मानामेंत आसा थंय तोच
जेजू आमकां उगडास करता, तुज्या आवय बापायक तूं मान दी म्हणून. जाल्यार हांगासर तुज्या बापायक मातयेक मेल्या तांकांच मातयेक लावन यो अशें कित्याक म्हणटा? कांय पावटी आमचें फिजिकल डेथ आमी संवसारान मोत्ता, पूण तेच बरोबर ओत्मीक डेथ, स्पिरिच्युअल डेथ आमी म्हणटा. बायल्यान मागणें करता जायत आमी बायल्यान सगळें करता, पूण भितरल्यान ओत्मीक वाटेन आमी मेल्या. हें मरण जेजूक ओदीक लागता, असलें मरण जेजूक नाका. म्हणटच तो म्हणटा तेन्ना मातयेक तांकां लावन दी म्हणटा तेन्ना न्हय फिजिकल डेथ, तो तांकां किकोन कर म्हणना. पूण तो सांगूंक सोदता तुवें ओदीक ओत्मीक वाटेन जिवत आसूंक जाय. आनी फाटलावदार म्हणल्यार कांय पावटी ओत्मीक वाटेक लागून जिवंतपणान आसूंक ह्या ओत्मीक वाटेन कांय पावटी त्रासीक जिवीत सोंसूंक जाय. ओ दॅट इज द कॉस्ट ऑफ डिसायपलशीप. आपणें आयज ह्याच धाकटो नियाळ आमी करता तेन्ना जायत कडेन आमी थोडे फावटी आमच्या कम्फर्ट झोनांत आसता. सगळें बरें चलता तेन्ना देवाचो तितलो उगडास येना. पूण त्रास पडटा तेन्ना, कश्ट पडटा तेन्ना हेंवूय एका फाटलावदाराचें जिवीत म्हणून ओळखून घेवंक, त्याच जेजूचेर बावार्थ धरूंक आनी हे भाशेन ताचो पाटलाव करप. जेजूचो पाटलाव करप म्हणल्यार ताचें शुभ वर्तमान मानून घेवप, ताचेर विस्वास धरप आनी ताचें मानमेंत मानून घेवप. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिनवास सावन तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. रितुमेंदिरान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वालीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. म्हज्या बाबा बडिला म्हज्यान तुमचें बलिदान स्वर्गुदिता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रार्थया. बापा बागयोंत इरिनेवाच्या परबे दिसा तुजे मोहिमेच्या मनाक आमी भेटयता तें बलिदान दोयेन स्विकार कर आनी पवित्र सभेचो भावार्थ शाबीत सांबाळून तिच्या एकवटांत थीर रावूंक तुज्या सासणेक स्वताचो मोग आमच्या काळजान भेटय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर कड्यान सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इरिनेव तुज्या साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें तांचे असोगतायेंत क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुजें बोळ सपूर्णायेन परजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां संगाती
आमी प्रितमेर निरंतरी संतसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. हूं सर्गे तुका सय सय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. हूं सर्गे तुका सय सय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशयेन गोश्ट मरण ससूक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच परी जेवण दोतोस ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उद्गार दिवन बावळताचो गट परगटुया. समिया जेजू, तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटता. तुजे येण्याक आमी ओतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळी यादलेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. करीत भशेन आमी उगडास करता टोनी फेर्नांदीस हाच्या आत्म्याची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा गतीन मेल्ल्यात समेस्तांक तुजें पोट सोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. अकवार मरे देवाची माये सांगाती भगवन धर्मदूतान सर्व कडेन तुका मानवल्यात. ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येव. तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायचो आमकां दी. आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताणीक पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदारका कृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सगळ्या जेजू क्रिस्तांतले तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. समियाची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेडी संवसाराची पाप काडटली आमची तरतूद कर.
तुझे श्री संसाचे पाप तुझे श्री संसाचे ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. प्रार्थना. मोगाळ बापा, भाग्योंत इल्लेवाचो उगडास काडून जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. मोरोपर्यंत आपलो भावार्थ सांबाळून सर्गींचो आनंद आनी रोग साक्षांचो मुकूट तो जोडून पावलो. तशेंच ह्या पवित्र पोसना वरवीं आमी त्याच भावार्था पोरमणें जियोंक आनी खरें पवित्रपण जोडूंक तोच खरो भावार्थ आमच्याय काळजांनी वाडय. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. सर देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन करुया F15 तिसरो श्लोक आमी गायतला. Mozo parlakohuru, toshi koshi saharya, tuzo kuri suhuba, sori moshi pahatlya, kolya kasadoli, suknya kaple gonte, Munshacha Buddhatma Zagona Harporcha
कोल्यांक सादोळी सुकण्यांक आपले गोंठे मनशाच्या पुताक मार जागोन आडपणच्या मोजो फाटलाव करून तुजी खोशी जाल्या तुजो कुरी सुबा चोलये मोशे फाटले